दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. Cristo tem mogală baba băinilor, mori zaumesa, also bărwoso, या संदेशावैर आम्ही थोडं नियाळ करूया. मोरी जावन आसा आमचो बरवसो. मोरयेचे वयर आमी बाबार्थ आमी दवरूंक जाय. मोरयेक आमी मान करूंक जाय. जर तर आमी मोरयेक आमी मान करता, आमी मोरये बरींच बरवशाची मनशां जावंक आमी पावता. एक दीस रायान ताच्या नौकराक आपोवन हळेच्या लोकांक अशी खबर दिवंक सांगली. जर तर कोणी आवयचें काळीज म्हाका हाण दिता तर तांकां म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटो हांव दिता म्हणून ही खबर तांच्या लोकांक सांगूंक ताणें सांगलें. आनी नौकरांनी दांगुरा मारून आनी तशेंच इतर वस्तू घेवन तांणी रायाक सांगलें तें उतर तांच्या लोकांक तांणी कळयलें. जर तर कोणी आवयचें रायाक आवयचें काळीज हाण दिता तर ताच्या राज्यांतलो असो अर्दो वांटो तांकां मेळटा म्हणून तांणी अशी खबर कळयली. आनी थंयसर आसलो एक मनीस, तो काम करिनासलो आयची मनीस, आवयन घडयल्या पयशांनी आपलें जिवन तो काडटलो. आनी आवय खावन पयशे वसूल करून गमता मारून तो आसलो. आनी ताची आवय प्रायेक पावली. ताची आवय म्हातारी जाल्ली तरी जाल्यार घडोवन ताच्या पुताक दिवचे आसले पयशे. आनी जायते पयशे तो विबेळ करत आसलो. आनी ही खबर आयकताच, रायाची खबर आयकताच तो मस्त संतोश पावलो. आनी आपल्या इतल्याक तो म्हणूंक लागलो, म्हजी आवय कशी प्रायेक पावल्या आनी तिका घडोवंक जायना. काम करून घडोवन पयशे करून म्हाका दिवंक साथ दिना, म्हाका दिवंक साथ दिना तिचे वरवीं. त्या देखून तिका हांव लगड काडटा आनी तिचें काळीज व्हरून हांव रायाक दितां. आनी राय म्हाका आस्तींतलो अर्दो वांटो म्हाका खंडीतच मेळटलो म्हणून ताच्या मतींत आसलें. आनी कितें करता, आवयक लगड काडूंक तो मुखार तो सरता. आनी आवय म्हणटा, म्हजेर बिरमोत फाव, तुका कितें जाय हांव दितां. हांव घडोवन जाल्यार काम करून तुका पयशे हाण दितां, म्हाका तूं लगड काडिनाका. तरी जाल्यार तो कितेंच पाप बिरमोत चिंतिनासतना आवयक वचून लगड काडटा आनी आवयचें काळीज तो काडटा. आनी आवयचें काळीज तो राय सश्शेन दवरता. आनी राय सश्शेन व्हरता आसतना तो एका फातराक दांतोवन तो पडटा आनी ताच्या पांयां थावन त्या गाया थावन रगत वाळटा. आनी आवयचें काळीज वचून पयसून पडटा. आनी रगत वाळटा आसतना तो तें पळयता आनी एक थाळो तो आयकता. दुखलें पुता म्हणून एक थाळो तो आयकता. तो थाळो खंयता आयलो म्हणून ताका कळीत जालें ना. उपरांत तो चिंतूंक लागलो आनी ताका बगलें तो आवय तो थाळो आवयच्या काळजांत थावन तो आयलो. आनी तो म्हणटा, वय माय म्हाका दुखता. मोगो चुनो, ही एक काल्पनीक खाणी जावन आसा. ही एक ह्या खाणे मुखांतर आमकां मेळटा संदेश इतलोच. आवय आपल्या पुताचो मोग करता. आवय आपल्या भुरग्यांचो मोग करता. आनी आवय आपल्या कुटुंबदाराक एक बरवसो जावन आसा. खंडीत जावन आवय वरत्या स्थानार आसा.
आवयक आमी प्रथम जागो आमी दिवंक जाय. एक महान व्यक्तीच जावन आसा, एक मानाची व्यक्ती जावन आसा. आवय ते देवबिरांतीची लक्षणां पळोवंक मेळटात. सुस्तीकाय, समाधान, मोग आनी तशेंच सॅक्रिफीस इत्यादी. तिणें कसो सॅक्रिफीस आपल्या पुताक, आपल्या दुवांक निजायकी विचित्र म्हणून सांगीत. आवय आपल्या भुरग्याक 9 म्हयने म्हणसर आपल्या गर्भांत ती वळयता आनी ती संवसाराक येवगो तांकां जल्म दिता. तांचें पालन पोशण करता, तांकां राखता, तांकां सांबाळटा, तांकां पोसता. बुद्धी प्रकाशन वाडुनी म्हणून ती मागता. देवबिरांतीन वाडुनी म्हणून ती मागता. तितलेंच मात्र न्ही, बरें शिकाप ती दिता. समाधीन बरो हुद्दो जोडोवंक ती आशेता. आनी तशेंच बरें काम, बरें फुडार आनी तशेंच ताचें भविश्य बरें उज्वल जावंक ती आशेता, ती मागता. आनी तिनो कसो सॅक्रिफीस निजायकी व्हरतो म्हणून सांगीत. एक गीत अशें आसा, विल बी रिमेंबर्साचें. आवय ती आवय, भिकारी जावं दी, म्हातारी जावं दी, नाकारी जावं दी, ती आवय आवयस. आमी आवयचो मोग आमी करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तिणें आमकां राखलां, तिणें आमकां सांबाळलां, ती आमकां बरोवची दिशा जावन आसा. एक कन्नडांत सांगणी आसा, ಊರಿಗೆ ಅರಸನಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ. तो राय जाल्यार तो गांवाक राय जाल्यार पूत तो आवयक पूतूस. कली ती जावन दी, कली ती जावन दी ती आवयस. त्या देखून आवयक मानान आमी लेखूंक जाय. जर तर कुटुंबांत आवय ना तर ते घर सिमिस्त्र आसलें बरी. आमी पळयता, जर तर आमी सिमिस्त्रे गेल्यार थंयसर मावळपण आमकां पळोवंक मेळटा. एके रिती बेजाराय थंयसर पळोवंक मेळटा. त्याच रितीन आमच्या कुटुंबांत आवयक आमी प्रथम जागो दिनातल्यार, प्रथम स्थान दिनातल्यार खंडीत जावन आमचे कुटुंबाचें जिवीत सिमिस्त्र बरी जाता. जर तर आवय आसा तर थंयसर एके रिती बरोवशाची दिशा आमकां पळोवंक मेळटा. थंयसर बरोवची वाट आमकां पळोवंक मेळटा. आवय आमच्या कुटुंबाक एक अलंकार जावन आसा. आमचें कुटुंब शृंगारयता. जशें सूर्य, चंद्र, नखेत्र दिसाक वा राती उजवाड दितागी, त्याच रितीन आवय आमच्या कुटुंबाक एक उजवाड म्हणून सांगीत, एक बरोवची दिशा म्हणून सांगीत. त्या देखून मोगाचें आवयक प्रथम जागो दिवंक जाय. सर वस्तूंच्या मोलादीक जावन आसा. उप्पीगिंत रुचिला, थायगिंत बंधुविला म्हणून एक सांगणी आसा. खंडीत जावन आवयचो मोग वर्थो जावन आसा, मोलादीक जावन आसा. आनी तिणें कसो सॅक्रिफीस निजायकी वर्थो जावन आसा. त्या देखून हर एकल्यांक आवयची गरज आसा. जर तर कोणें आवयचो मोग साकला तर आवय कोण म्हणून ताका कळीत जाता. आनी देवा की ताच्या पुताक धाडूंक आवयची गरज पडली, एका स्त्रियेची गरज पडली. आनी देवान कोणाक विंचलें? एका साद्या स्त्रीक विंचलें. नजरेत गांवच्या एका साद्या स्त्रीक विंचलें, मोरयेक विंचलें. ती स्त्री चर स्त्रियांच्या की वर्ती जावन आसा. ती वर्ती आवय ती जावन आसा. त्या देखून मोरयेक आमी बरोवशाची आवय म्हणून आमी सांगता. पवित्र सभेची आवय म्हणून आमी सांगता. जानेवारीच्या 1 तारखेर पवित्र सभेच्या पवित्र सभेची आवय म्हणून मान दिवन आमी नवे वर्स आमी प्रारंभ करता. तिची ससाय मागून नवे वर्स आमी प्रारंभ करता. आमचे नवे वर्स सफळ जावं दी म्हणून आमी मागता. आमचे नवे वर्स बरोवशाचें जावं दी म्हणून आमी मागता. भावर्थाचें जावं दी म्हणून आमी मागता. मोगाचें जावं दी म्हणून आमी मागता. शांतीचें जावं दी, संतोशाचें जावं दी म्हणून आमी मागता. मोरी आमचो बरोवसो जावन आसा. मोरी एक बरोवशाची हातेर जावन आसा, एक बरोवशाची वाट जावन आसा.
आमच्या जिविताची एक दिशा जावन आसा. मोगचेनो आज संवसारांत शिकाप इतलें वेगान सोडलां की मोरयेचे वयर दुबाव पावचे जायते आमी पळोवप जायते आमकां पळोवंक मेळटा. मोरयेक मान दिवचो उणो जाला. मोरयेक अमर्यादेन पळोवचें आमी पळयता, अगावरावन रितीन पळोवचें आमी पळयता. आज क्रिस्ती पंगड आळमी उपजले बरी उपजल्यात आनी सूख अभिप्राय दिवन आसात मोरये विशांत. सूख चिंताप चूक समजोनी सूख शिकोवन मोरये विशांत दिवन आसात. आनी जायते ग्रोट्टो आज कोसलोन घाल्यात आनी मोरये विशांत मोरयेक आज आपाकीत हाडून आसात. तरी जाल्यार जायतो लोक आज सुरसुरे बघून मोरयेच्या पांयतळ सरशीन येवचे आमकां दाखले पळोवंक मेळटात. वय मोगाचेनो कंडी जावन मोरी आमचो बरवसो जावन आसा. कश्टांच्या वेळार ती आमकां बरवसो ती जावन आसा. आमकां बरवसो दिता, नवो बरवसो ती आमकां दिता. ती आमच्या पयल्याच्या वेळार ती आमकां एक बरवशेची दिसा जावन आसा. आमी पळयता सुरवेर देवान मनशाक आपल्या सारकेचो सुरूपैसो जावन रचलो. ताणें एक सुरू आसनो म्हणून अनेक मनशाक ताणें रचलें, स्त्रीयेक रचलें आनी आदावानी येव म्हणून नांव दिलें. आनी तांकां सांगलें, तांकां बागेलीती घालून इतो तोटान म्हणल्यार तोटान गार्डन घालून तांकां आदेश दिलो, त्या रुखाचे तुमी फळ खावंक नजो. ते आयर व्हरलांक म्हणून देवान सांगलें. आनी थोडो काळ ती संतोशान ती जियेली. सगळं तांकां देवान दिलें. पूण सैतान सर्पाच्या रुपार थंयसर येवन तांकां नाडूंक तो लागलो. तांकां धर्मीक शेवटेलें आनी आडवलेलें फळ तांणी केलें. आनी देवान तांकां बागेलीतावन भायर गेलें. देवाच्या क्रोधाक ती वळखती जाली आनी पातकाचो परिणाम जावन आमी पळयता मरण ह्या संवसाराक प्रवेश जालें. गुलाबपणान ती संपडलीं आनी मस्त संकश्ट तांकां भोगलें. ह्या गुलाबपणांतलें सोडवून दिवंक, ह्या गुलाबपणांतलें आमकां तारण हाडूंक, ह्या गुलाबपणांतलें आमकां सुटका दिवंक, बाचावी हाडूंक, रक्षण हाडूंक एका स्त्रियेची गरज पडली. आपल्या उताक धाडूंक एका स्त्रियेची गरज पडली. आनी देवान आमी पळयता संवसाराच्या सुरवेरच देवान पयलेंच एका स्त्रियेक बसयलें. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता आते 3:15 तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे आनी संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय. उत्पत्ती ग्रंथ आते 3:15. देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारीत धाडूंक विशेषतेची मांडावळ केली आनी त्या देखून एका स्त्रियेची गरज पडली. आनी देवान मोरयेक विंचलें, एका साद्या स्त्रियेक विंचलें, नजरेच्या गांवच्या एका स्त्रियेक विंचलें आनी तिचे मुखांतर देव मनीस जालो आनी एका प्रावाद्या मारिपात हें प्रावधान केल्लें. इजाया प्रावाच्या मारिपात हें प्रावधान केल्लें. आते 7:9 इजाया प्रावाचे ग्रंथ. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस जातली आनी ताका इमॅन्युअल म्हणून आपयतले. इमॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे संगता आसा म्हणून अर्थ. देवान बसयले प्रमाणे नव्या सोल्यांत संपून जालें. देव मनीस जालो, दैवीक शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो. आनी हेंच आमी आयकता जुवांच्या वांजेलांत आते 1 आनी वाक्य 1 तशेंच 14व्या वणींत वेळा काळा वरवीं देवाचो शब्द आसलो. शब्द देवा सवें आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा वरवीं तो देवा सवें आसलो. सर्व वस्त ताचे मारिपात रचन जाल्ल्यो. आनी मुंदासन 14वी वण अशें म्हणटा, देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें
तो जियेलो. ह्या उतरांनी आमकां सारकें कळीत जाता देव जेजू क्रिस्त देव जाल्यार तो मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो. एका स्त्री मुखांतर तें संपूर्ण जालें. एका स्त्री मुखांतर जल्म घेतलो आनी मनशा बरी तो जियोंक तो सोदलो. त्या देखून मोरी जावन आसा देवाची माय. ती आमचो बोरवोस जावन आसा. एक बोरवोशाची दिशा जावन आसा. जेजू क्रिस्त एक देवपूत जाल्यार ह्या संवसाराक तो देवंत आयलो, मनीस तो जालो आनी आम्हा सर्वांक एक बोरवोसो जावंक तो पावलो. जेजू क्रिस्त सस्नतावन देवुल्लो व्यक्ती, एकलोच पूत तो जावन आसा. त्या देखून फिलिपकाराक बरयल्या पत्रांत अती 2 वाक्य 9 म्हणसर आमी आयकता. तो देव जाल्यार सर्गीन तळपा सांडून मनशाचे सेम घेवन ह्या संवसाराक तो आयलो आनी गुलापणाचें रूप ताणें घेतलें. मनशा सेम घेवन ह्या संवसाराक तो आयलो आनी आमचे बरीच तो जियेलो. कुसाच्या मरणा पर्यंत देवाक खाल जावन तो जियेलो आनी कालते परस गुप्त जावन देवा ताका ती उंच बारलो. आज सगळ्यांच्या देव बाबा उजव्या कुशीक तो बसोन तो आसा. आज सर्वांची जर्तीकरण तो आसा. मोगचनो जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयलो निजायकी एक वर्तें घडी जावन आसा, एक चारित्रीक घडी जावन आसा. हे आमी नतनाच्या पेस्ता दिसा आमी संभ्रमतावो. देव मनीस जालो, देव आमचे मदें जियेलो, देव इमॅन्युएल जालो, देव आमचे मदें आजार आसा. हे आमी नतनाच्या पेस्ता दिसा हो संभ्रम हे चारित्रीक घडीत आमी आचरण करता. खंडी जावन मोगचनो तो आज सस्नतावन सस्नाक जियेता. तो जावन आसा दुसरो जन. आज आज देव वापासोवें तो जिवन तो आसा. देव उजव्या कुशीक तो बसून आसा. तो नीज मनीस जालो. आमी पळयता हेब्रेवांक बरयलें पत्र अती 4 वाक्या 3 पाताक एक सन्न हे सगळ्यांत आमचे बरींस सदांच कश्ट दूख भोगुल्लो मनीस जावन आसा. तो नीज देव आनी नीज मनीस 2 सैमांनी तो जियेलो. पवित्र सभेच्या सुवेरस जेजू क्रिस्त जावन आसा. देवाचो पूत म्हणून ताणें एपेस म्हणल्या सम्मेलनांत म्हळ्यार विश्व सभेंत ताणें हें सत ताणें पासारलें. क्रिस्त शक 431 इसवेंत जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाचो पूत जाल्ल्यान मोरी जावन आसा देवाची माय म्हणून उक्त्या म्हणल्या बरी हें सत पासारलें आनी आजुनी तें सत आज म्हणटात, आज सपमनतात. मोगचनो आमी पळयता सर्वसाच्या चरित्रेंत मोरयेचो पात्र विशेश जावन आसलो. ती एक बोरवोशाची दिशा जावन आसली. जेजूच्या सर्वसाच्या चरित्रेंत तिणें उरतो पात्र तिणें घेतलो. मोरी म्हाका एक नासतना गब्रियल दोत येवन तिका नामान करता. भियेनाका मोरये, तूं एका उताक तूं प्रसूत जातली आनी ताका जेजू म्हणून नांव ताका दितलें. दाविदाचे सिंहासनाचे वयर राजवटकी चलयतलो. ताच्या राज्याक अंत आसचें ना. ती म्हणाली हें कशें घडचें? हांव आजुनी आमकार दाटल्याचो संबंध नासतना कशें हांवें गर्भ संभवियत? एका पुताक हांवें कशें प्रसूत जावयत? त्या वेळार देवदूत म्हणा लागलो देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना, सकट साध्य आसा. आनी ती म्हणा लागली आपले जमेची साकर न तुज्या उशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. देवाची माय जावचे बाग तिका पावो जालें. देवाची माय ती जावंक ती पावली आनी तें बाग तिका लाभलें. देवाची माय जावचे बाग तिका मेळ्ळ्यार आपली वडवीक उसारी नासतना ती एलिझाबेथीची सेवा करूंक ती गेली. आपल्या काशवंशीची सेवा करूंक ती गेली आनी ती घरा भितर रिक्त आसतना एलिझाबेथीच्या घरा भितर रिक्त आसतना ते नामान केलो. तिच्या नामान सुशब्द आयकतास एलिझाबेथ कुशीन आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी त्या वेळार ती म्हणा लागली स्त्रिया भितर तूं सुदीन आनी सुदीन पड तुजे कुशीचें पड
म्हज्या समेच्या वाटेन येवचें, बेटोवंक येवचें, बाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. लुकास म्हणजे अध्याय 1 43 to 44 वर्ड 44 वर्ड जावन आसा. आनी थंयसर ती 3 म्हयने ती रावली, तिची सेवा तिणें केली. आनी मोरी पवित्र आत्मेच्या प्रेरणा पुरोन ती अशी प्रगट करूंक लागली, स्तुती करूंक लागली. म्हजो आत्मो संतुसता, देव म्हज्या थारो खातीर उल्हासता. कित्याक म्हळ्यार आपल्या चरणदशीचेर ताणें दया दाखयली, देखून म्हाका सदीव म्हणून म्हणटाली. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत, भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट. संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यांक ताणें बळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण चिंतिल्ल्या गरम्यांक ताणें दुस्पटयल्यांत. पोतवेदारांक वंस थावन ताणें सकला गेल्यांत आनी किरकोळांक वंस उबारल्यात. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें फाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या चक्रांक तो आतां दिवन आयलो. उगदास ताणें दोन दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदांच काळ. सोडून 3 म्हयने मदीं सुट्टी रावली आनी आपल्या घरा ती पाटी ती गेली. खंयच्या घरा? दाविदाच्या घराण्या ती सेरवली. आनी जुजे कडेन तिका खारार जालें आनी ती पवित्र आत्म्यावर गर्भस्थी जाली. आनी जुजेन कितें चिंतलें, तिका गुप्त रितीन सोडचें म्हणून ताणें चिंतलें. आपाक कितें हाडचें नाका म्हणून ताणें चिंतलें. आनी आमी पळयता तो न्हिदो नासता आसतना गब्रियल दूत दिश्टीक पडलो सपनान म्हणूंक लागलो, मोरी तुजे पतीन येवंक तूं विसारी नाका, तुजे पतीन म्हणून तूं विसार नाका, हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्मेर जाला. ती एका पुता प्रसूत जातली आनी ताका जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार सर पोस जातलें तो तुमकां सुटका दितलो. ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगत आसा म्हणून अर्थ. आनी मोरयेक आपल्या घरांत ताणें घेतलें. आपली पतीन म्हणून ताणें स्विकार ताणें केलें. आनी कितेंच तिचे लागीं संभोग केलो ना. आनी आमी पळयता जुजे एक नित्यवंत मनीस. मोरयेक कितेंच आपाकीत हाडना. देवदूताच्या आदेशा प्रमाणे तो चल्लो. तो नित्यवंत मनीस तो जावन आसलो. मोरी जुजेक एक वरवसो जावन ती पावली. आमी पळयता तशेंच प्रसूतपणाचे दीस लागीं पावता आसतना जेजूक जग दिव खंयसरी जागो मेळोंक ना. एका गोरवाच्या गोट्यांत तांणी जल्म दिलो आनी फाल्यांनी गुटलावन ताका न्हिदयलो. आनी थंयसर आसले गवळी एका मैदानार शेळयांक सोरोन आसले. आनी एकाच दिसांनी मोद्यानी राती देवदूत दिश्टीक पडोन अशें म्हणटात, महिमा देवाक सर्गी, शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. ग्लोरिया ग्लोरिया इन एक्सटेसिस देयो, शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. बेथलेमा शारांत दाविदाचे नगरी एक तारक जल्मला, वसा आनी थंयसर आसल्या बाळकाक तुमी नमस्कार करा. गवळी व्हडा संतोशान ते गेले आनी थंयसर आसल्या बाळकाक तांणी नमस्कार केलो. आनी सक्कळ सुमत्यो मोरेन आपल्या खाजांत तिणें जागोवन तिणें दवरलें. आनी आमी पळयता हेरोद राय त्या बाळकाक जीविश मारूंक स्वप्न करत आसलो. एक राय एक प्रतिस्पर्धी उदे लागून ताका कठीण राग येयलो आनी ताका एका रितीचे सुरसुरे ताका पगले प्रतिस्पर्धी उठला म्हणून आनी जीविश मारूंक ताणें सांगलें. 2 वर्सांच्या चेरक्या भुरग्यांक जीविश मारूंक सांगलें. आनी त्या वेळार देवदूत दिश्टीक पडोन म्हणटा, हेरोद राय तुज्या भुरग्याक
तो जिवीश मारूंक सोदना आसा म्हणून झुजेक सांगता आनी झुजे कितें करता देवदूतान आदेशा प्रमाणे इजिप्ताक तो प्लॅन करता आनी मोरी सगळ्यो सोंग्यो आपल्या काळजांत जागोवन ती धरता. देवाची खुशी कितें म्हणून ती समजता आनी एक बरवसो ती जावंक ती पावता. आनी आशीर्वादाचे दीस काबार जाता आसतना मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रमाणे मोरयान आनी तशेंच झुजेन आपल्या प्रताप जनीत पुताक तांणी देवळाक तांणी हाडलें. आनी थंयसर सिमेव प्रवादी आसलो. तो एक प्रवादी देव भिरंत मनीस इस्रायेलच्या उदरगते खातीर जेजू क्रिस्ताक तो राखून तो आसलो. सर्वेस्पराच्या वाटेक तो राखून तो आसलो. सर्वेस्पराच्या येण्याक तो राखून तो आसलो. आनी तो नितीवंत मनीस जावन आसलो. आनी तो जेजू बाळका घेवन तो म्हणटा आतां वसाकोरो समाधानान वचून दी. आनी मोरयेक पळोवन अशें म्हणटा एक दारीचें तालवार तुजें काळीज पापसतलें. एक दारीचें तालवार तुजें काळीज पापसतलें. आनी संगत्यो तिणें आपल्या काळजांत तिणें जागोवन तिणें दवरल्यो. तशेंच आमी पळयता भुरगो जेजू 12 वर्सांचो आसता आसतना नजरेंत तावन ती जेरुजलेमाक म्हणल्यार जेरुजलेमाक पास्क परबेक तें गेली. आनी 3 दीस थंयसर ती आसली. 3 दिसाची वाट नजरेंत तावन जेरुजलेमाक पांय वटेन ती गेली. आनी थंयसर ती फेस्ताक येता आसतना परबेक येता आसतना जेजू चुकलो. आनी थंयसर विद्वांसांक शिकोवणदाराक तो शिकोवन तो आसलो आनी ताचे शिकोवणेक वेंचणूक ते पावले. आनी मोरया तशें झुजे जेजूची सदना करून ती रावली. बाळका जेजूची सदना करून ती रावली. आनी तो मेळटास मोरयेन विचारलें पुता कित्याक तुवें अशें केलें. आनी त्या वेळार जेजू म्हणूंक लागलो हांवें बापाच्या घरा आसचें म्हणून तुका कळीत ना गे. तिका अर्थ जालें ना. त्या उतराचो अर्थ जालो ना, समजलें ना. आनी ती उतरां आपल्या काळजांत तिणें जागोवन तिणें दवरलें. आनी नजरेताक ती फाटीं ती गेली. आनी लुकाचो वाद्य सांगता तो देव विरोधेन तो वाटलो वरते शेगुण्यान तो वाटलो गिन्यान जानवायान बरोवन जानवायान तो वाटलो म्हणून लुकाचो वाद्य सांगता. आनी उपरांत आमी पळयता मोरी खाना शारांत वायर गुणो पडल्या तवड आपल्या मालाचो मान राखूंक जेजू कडेन विनंती करता. तांकां वायन गुणो पडला. आनी त्या वेळार म्हणटा बाये तुका कळटोस गो कित्याक म्हजो वेळ आनीकय येवंक ना. आनी मोरयेन ही उतरां आपल्या काळजांत तिणें जागोवन दवरलीं. तिका ह्या उतरांचो अर्थ समजलो ना. तो कितें सांगता तें करा. नांवकारांनी कितें केलें ताणें कितें सांगलें सकट ताणें केलें. आनी थंयसर जेजून मोरयेच्या विनंती मुखांतर अजाप केलें. उंची वायन थंयसर तांकां लाभलो. जेजून वतेक अजाप केलें. तशेंच मोरी जेजूच्या कश्टांत भागीदार ती जाली. कश्टांत ती भागीदार जाली. ताच्या दुखांत ती भागीदार ती जाली. कुसावळी ती उबी ती रावली. आनी कुसावळी उबी रावता आसतना जेजू आपल्या आवयक पळोवन म्हळें स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. पळय हो तुजो पूत म्हणून पवित्र सभेक ताणें समर्पण दिलो. सगळ्या मनुश्या कुळाची आवय ती जावंक ती पावली. उपरांत मोगाचो शिस अशें म्हणूंक लागलो ही तुजी माता. आम्हा सर्वांक एकच आवय जाली. मोगाचेनो आज आमी मोरी जावन आसा. पवित्र सभेची माता म्हणून आमी उलो मारता. मोरी जावन आसा आमचो बरवसो म्हणून आमी उलो करता. मेरी इज अ होप म्हणून आमी उलो करता. त्या देखून मोरयेक आमी मानान आमी लेखोंक जाय. मानान आमी लेखोंक जाय. मोरी जावन आसा पवित्र सभेची माय, देवाची माय. मोरी जावन आसा बरवशाची माय जावन आसा. शी इज द मदर ऑफ होप. शी इज द मदर ऑफ होप. जेजू आज सर्गा राजांत वस्ती करून आसा. तो जावन आसा तिसरो जण. हे पावर्थान आमी मानून घेता. मोरी जावन आसा देवाची माय म्हणून आमी मानून घेता. पेंटेकोस्ट दिसा कितें जालें मोरयेन सगळ्यांक सांगता घालन शिसांक सांगता घालन
त्या तरतरून बेजारान गेल्या सांगत घालणं तिने मागणे गेले आणि तिच्या विनंती मुखांतर पवित्र देवण तो आयलो. पारवेच्या रुपार पवित्र देवण तो आयलो आणि तांचे त्यांसने बेबिरान पयस जाले. ती सर्वची माय जावन आसा, सगळ्या मनशाकुळाची माय ती जावन आसा. आणि अशें तिका देवाची माता म्हणून उलो आमी मागताव. जेजून बोवापूर बैच आमकां शिकोवन दिल्या. तुजी आवय तुजे भाव रावल्यात, तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून जेजून शिकोवन दिवला आसतना कोणे एकल्या सांगलें. आनी त्या वेळार जेजू म्हणूंक लागलो, जो कोण म्हजी कुशी पाळटा, जो कोण म्हजें उतर आयकता, तीच म्हजी भाव आनी तशेंच भयण, भाव आनी तशेंच भयण्यो. लुकास मागीर 8 वाक्य 20-21 म्हणसर कुशी म्हळ्यार कितें मगोचें न्हू, देवान दिले उपादेश पाळचे, देवाचें उतर आमी वाचचें, देवाचें उतर आमी वाचचें. म्हाका सोम्या म्हणून उलो मागता जाल्यार कंडी जावन सगळ्यांच्या राजांत तांकां रीग मेळची ना. जो कोण देवाची कुशी पाळटा ताका सगळ्यांच्या राजांत रिगो सकत मेळटली. आनी तो रिगतलो त्या देखून मोगाचलो मोरी जावन आसा आमची माय, बरोवशेची माय. ती जावन आसा बरोवशेची दिशा. तिचे वयर आमी पातयेनी आमी दवरया, तिची ससाय आमी मागया आनी तिच्या विनंती वरवीं कंडी जावन ती आमकां बरोवसो जावं दी. आनी हे वर्स बरोवशेची यात्रिका म्हणल्यार वर्स म्हणून पासार नासता. ह्या वर्सा आमी बरोवशेची मनशां जावंक जाय आसली ससाय मोरयेतान आमी मागून घेवया. आमेन.